टायर प्रॉब्लेम आसता किंवा बाकीचे कितें प्रॉब्लेम आसता, बॅटरी प्रॉब्लेम आसता, अशा वेळार आमकां 1-2 तास 3 तास ऑफ रोड बशी जाल्यो की आमकांय प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करचो पडटा. त्या खातीर आमकां थोड्यो बशी वेगळ्यो दवरच्यो पडटा आनी त्या वेळार त्यो बशी घालच्यो पडटा. आतां प्रायवेट बस ओनर्स एसोसिएशन आमचे कडेन जर अशे खातीर येता जाल्यार वेलकम. स्पीकर सर, सांखळे आनी डिचोलीच्यान 70 भुरगीं आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजान वयतात फोण्या. एक जुनी खटारी बस वयता, अर्ध्या भुरग्यांक बायलांय आसात भितर, उबी रावन येवची पडटा. तुमी एक नवी बस घालशात काय म्हणून मातशें ही बस हांवें चालू केली इंजिनियरींग कॉलेजी प्रत्येक कडच्यान, मडगांव, म्हापशें, त्यानंतर पणजेच्यान तशेंच बिचोलेच्यान बशी सोडपाची चालना हांवेंच केल्ली. बरे तरेन चलता. आतां ही जर जुनी बस आसा जाल्यार ती चेंज करपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, मिनिस्टराक विचारपाक जाय जे सिटीनी सबर्बन ट्रान्सपोर्ट तुमी घालपाची कितें योजना आहा काय कितें? जशी सिटी आहा आमची पणजे आहा, मडगांव आहा, हांगासर लोक कदंबा बस स्टँडार देंवल्या उपरांत तांकां सिटीनी वचपाक खुबसो त्रास जाता. हांगासर कितें तुमची योजना आहा काय कितें? ती मातशें योजना आमच्यो खूब आसा. हांवें पयलेच डिमांडा सुतोवच केला की रेल्वे लायन्स जर आमी जॉयन केल्यो आसा त्योच. हांवें हाचेच पयली जी आमची बंद पडली ती रेल्वे म्हणना आसा त्योच लायनी थिवीच्यान म्हापसा, म्हापसेच्यान पणजे शेतांत आमच्या रायबंदर वता थंय, आनी रायबंदच्यान आमचो ओल्ड गोवा, ओल्ड गोवाच्यान फोंडे, फोंडेच्यान मडगांव जर इतल्योच आमी जर जॉयन केल्यो आमचो ट्रान्सपोर्ट कितलोसोच सुदारूं शकता. आनी तो प्रयत्न आमचो आसा. हांव उलयलां मुख्यमंत्र्या कडेन आनी ताजे कन्सल्टंट नेमून आमी हे सगळें करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. आनी त्या शिवाय रिवर ट्रान्सपोर्ट जो आसा पयरूच उलयलां, 4 कडेन आमी टेंडरां काडपाची थारायलां, एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट. आनी त्या नंतरूच हो सगळो ट्रान्सपोर्ट ना मिनिस्टर उत्तरात सारखी दिना. टुरिझम डिपार्टमेंटाचो आमी विचारता कितें आनी ते सांगता एकीकडले. हांव दुसरे विचारना. स्पीकर सर, पणजे बाजारात वचपाच्या लोकांच्या संदर्भान विचारता हांव खंयसर हांगा थंय दोनापावला आनी ते विचारना. स्पीकर सर, आनी एकूच लास्ट. स्पीकर सर, ना लेडीज सिटा बद्दल रिझर्वेशन म्हणून ते दवरतात, बरी गोष्ट आहा. पूण ह्या लेडीज सिटांचेर खुबश्यो अश्यो कंप्लेनी आमचे कडेन येता की दादले जेंट्स बसतात थंय आनी मागीर कांय करपाक जायना कारण तेंचे बशीन कंडक्टर आसना. हे समज लेडीज सिटार दादले बसले जाल्यार ते कितें करतले? ती बस पुलीस स्टेशनार व्हरतले? प्रश्न बरो आसा. हो प्रश्न त्या बस ओनर, बस ड्रायव्हर आनी बस कंडक्टरांनी पळोवपाचो आसा. कदंबाचे सांग म्हाका. प्रत्येक कडेन ह्यो गोष्टी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट किंवा इतर कदंबाचे जे मॅनेजमेंट आसा ते पळोवंक शकना. तांणी स्वता जावन ते करपाक जाय. म्हाका खूब आनंद जाता जेन्ना सभागृहांत काही लोकांनी लेडीज बशी चालू कर म्हणून सांगल्यो. आमी त्यो चालू केल्यो. आमी प्रत्येक मायकल लोमोन आनी खुद्द ताज्या कळंगुटेच्यान पणजे आमी चालू केली. मडगांव टू पणजी केली, पोंडा टू मडगांव केली, पोंडा टू पणजी केली. अश्यो विविध लेडीज सीट जे आसात ताज्या खातीर सीट जे रिझर्व केल्ले आसता व्हडले बशीन स्पीकर सर, गजालीनी टायम वयता. 12 सीट रिझर्व केल्ले आसा व्हडले बशींनी आनी धाकले बशींनी 4. कितें एक्शन फुडें? ताजेर एक्शन म्हणजे ज्या प्रत्येक बस चेक करूं शकना त्या कंडक्टरांनी आनी त्या ओनरान जो प्रायव्हेट ओनर्स आसा तांणी ते चेक करपाची आवश्यकता. सर, हांव कदंबाचे उलयता. कदंबान कंडक्टर आसना म्हणटकूच अशी एक ते कदंबाचेच सांगताले ते. नो ते प्रायव्हेट बशींचे उलयता. म्हाका प्रायव्हेट लागना, कदंबाचे. मॅनेजमेंटूय उलयला. Honorable Minister has answered the steps government has taken to improve efficiency of public transport. बरें उत्तर दिला. I only request Honorable Minister that improvement जातलेच, पण माझा एक रिक्वेस्ट आणि प्रश्न कि when this improvement is being taken, Kadamba is already going to heavy losses. Already there are proposals. Subhash Baba already MLA is one of private operators. So many others are there. But there is a proposal from Concon there that the bus operator ready to work with the Kadamba. Kadamba is almost occurring an expense of almost 35 to 40 rupees per kilometer. And private operators are ready to operate from that particular route. There are other routes also for 24 to 25 rupees. Why this proposal cannot be considered, and if he is going to consider, what is the time frame he is going to take? Because with this if you take all this, lot of improvement will happen.
ते मातशें कदंबाचो जो पर किलोमिटर रेट इतलो वाडिल्लो आसा ताका कारणां खूब आसा. कदंबा कडेन स्टाफ जो आसा तो परमनंट स्टाफ आसा. एका ड्रायव्हर लेट मी कंप्लीट वाडू सर हांव इतलें विचारता. लेट मी कंप्लीट. कदंबाचो ड्रायव्हर एक 35,000 वयर पगार घेता आनी 3 दीस ताका सुटीय मेळटा म्हयन्यांतल्यान. सो ह्यो गोश्टीचो विचार केल्या नंतर तो कितें म्हणटा तेंय खबर आसा. कारण 20 ते 22 प्रायवेट पर किलोमिटरान चलता आनी ते तयार ना. म्हजे म्हायती प्रमाणे बरे रूट जे आसा, लेट मी फिनिश, बरे रूट जे आसा त्या रुटा वयले ते बशी काडपाक तयार ना. जे लॉसांत रूट आसा ज्या कडेन तांचें कांय जमना थंयच्यान ते काडपाक तयार आसा. सो ते जर सगळे एकठांय जावन येता आसत जाल्यार आमी तयार आसा. सर ना ना आय जस्ट क्लॅरिफाय. स्पीकर सर मंत्र्यान सारकें म्हटलें पूण कितें जाता जे पर्यंत तुमी एक खंयचो चालू करना तेन्ना लोकांक कॉन्फिडन्स येना न्ही. म्हाजो एक रिक्वेस्ट एश्युरन्स तुमी दिया की एक रूट तो चालू करतलो ऑटोमॅटिक. हांव जाय एश्युरन्स दिता की ताणें सगळ्यो बशी घेवन येवच्यो. 1-2 बशी घेतल्यो म्हणून जायना. बरे रूट हांव परत ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की बरे रूट जे आसा ते दिवपाक तयार ना. जे लॉसांत रूट आसा ते तुमी घेया म्हणटा हें बरोबर न्हय. सरकारा कडेन येता आसतना सगळ्यो गोश्टी बरोबर घेवन येवपाक जाय. कारण सरकार हेतूंत पयशे घालता. त्या पयशाचो अपव्यवहार जावपाक जायना. स्पीकर सर बरे रूट सगळे कदंबा कडेन आसा. मडगांव पणजे वास्को. हांव एकलोच विचारता आख्खो रूट काणकोण टू मडगांव तेणी सगळे प्रपोजल दिल्ले आसा. दे ऑल रेडी टू कम. सगळे बसी त्या रुटा वयल्यो. तो प्रपोजल घेतलो ना तो हांव विचारता इतलोच. स्पीकर सर हांगा क्वेश्चन आसा वी आर वर्किंग ऑन द एफिशियन्सी फॉर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. बरी खबर आसा. बट स्पीकर सर म्हज्या मतदारसंघान बसी सिटीन येतात पूण वॉट बसी गांवांत पावना. लायक बसोरा मागीर आकोय मागीर पोंबूर फाती खूब लोकांक त्रास जाता. स्पीकर सर ताजेर कितें कारवाय करपाक आसा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर. आनी अनदर थिंग स्पीकर सर आयज पेपराचेर आयिल्लें आसा ते नितीन गडकरी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर कितें योजना काडल्या की आरटीओ बंद करपाची आसा. दॅट सेम थिंग वील बी इम्प्लिमेंटेड हियर बिकॉज आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर गोयंग टू नितीन गडकरी आमचो एक्ट जो आसा. सो वॉट एवर दे डिसायड वी हॅव टू टेक अ डिसिजन. एक्टूच तांचे अंडर आसा जाल्यार प्रश्नूच येना. तांणी जो एक्ट जर समज मोकळो करता जाल्यार इट इज अ गुड. नंबर 2 आनी प्रपोजल दिवचे बाब निलेश काब्रान आनी बाब किरण कांदोळकरांनी प्रायवेट बस ओनर्स वी विल वेलकम दॅट. मनसेरात The answer given by Honorable Minister that 15 actually steps, now he has given almost 15 steps that they have taken for a better efficiency in public transport. I would like to draw the attention of the Honorable Minister. I guess the Honorable Minister must be not passing through that, Market Miramar Road. These city buses in fact are causing nuisance to the public. Say if there is a public transport bus which has got to go from Panjim to Taligaon, which is just 5 kilometers, it takes 45 minutes to 1 hour to reach its destination. 1 hour. Yeah, so just for the same. And now bus stop, you said there's an efficient way the bus stop is concerned. There was 10 years back, there was a fear in the mind actually of the drivers and the conductors. The moment they used to see a transport, the vehicle of a transport officials, they used to tell the other, they used to basically flash the lights to make the other bus people aware that there's a transport. That is a transport, there's a director of transport of this thing is waiting for you. And they used to put their uniform on. Now they care a foot for the transport department. Why, what is the problem from 10 years now till down the lane today that the fear has gone from the public transport, who manages the transport department and where the officials of transport department is concerned. And what the minister is taking, what efforts he is going to take, whether public transport is concerned, whether city transport is concerned, to do away with this, basically, which is creating a nuisance to the public. With the problem. आदी मातशें पयलीं म्हणजे जे बस स्टॉप म्हणजे सिटी एंड अराउंड जावपाक जाय आशिल्ले ते जावन आशिल्ले. आमी ते केलें. येता ते वर्सा we will see that each and every bus in the city, Panjim city, म्हणजे nearby area आसा, that will stop only at the bus stops. Everyone's house has become a bus stop now. Now it is there. It is everywhere in Goa.
It is everywhere. So we have decided today. Now, dusre new city service totally under one umbrella is in pipeline for Panji city service. हे जाग्यार हाडपाची आवश्यकता आसा आनी ते सगळे जाग्यार हाडले नंतरूच ते जातले. आतां नवे नवे रोड जेन्ना प्लॅन करता तेन्ना तो बस स्टॉप आतां रोखडो इमिजिएट घालून उपयोग ना. सो आफ्टर डुईंग दॅट वी विल सी दॅट इट इज ओके. Talegaon road, you just see that. Same. We have decided to have some 12 bus stops. Why does it take 1 hour to reach? 12 bus stops. जेन्ना आमी करतले तेन्ना हो प्रश्न येवचो ना. Implementation सारकें जावंक जाय न्ही. श्री गणेश गांवकार. म्हाका माननीय मंत्र्या कडेन जाणून घेवपाचें आसा की जे स्टेप्स तिणें घेतल्या तितून बरयतलें की इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रूट्स म्हणून. हांव सावड्डे मतदारसंघाक कदंबा बशी मागत आसा. म्हाका मंत्र्यांनी सांगचें की सावड्डे मतदारसंघाक न्यू रूट फाटल्या खंयच्या वर्साक चालू केला पयलो. सादारण म्हाका वर्स सुद्दां दिल्यार जाता, डेट नाका. आनी समज करूं ना जाल्यार केन्ना करतले हें जाणून घेवपाचें आसा. अती मातशें म्हाका आमदारान सांगचें अमके अमके रूट ताका गरज आसा तांणी ते दिवचे. आमी इन्स्पेक्ट करता एंड वी वील रायट टू द कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन दॅट इमिजिएटली यू स्टार्ट द रूट्स. प्रश्न श्री निलेश काब्राल. Permitted to ask question number 2B. Savadi Mashe, answer as per computer sheet tabled on the. Speaker sir, my question was simple. Whether the government has received any proposal for construction of water tanks in Kuchore constituency. Answer dila sir, दोन कडे आसा म्हणून. आता हांवें NOC दिली आनी लोकांची NOC एक एक्विजिशन चालू आसा, ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा. ऑनरेबल मिनिस्टरान तेजो टेंडर केलो, 4दा टेंडर केलो, पूण 4दा घेना. म्हणजे आता हे टेंडर करीत रावप म्हाका दिसता लास्टाक पेपराचे आनी एडवर्टायजमेंट करता तो कॉस्ट टँकीच्या परस चड जावपाचो जाणून मागता. कित्याक ते टेंडर करता ते पेपराचे येता तेका कॉस्ट जातलो टँकीच्या परस चड. खंय तरी ताका सोल्युशन काडून खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर एकठांय करून कित्याक हे टेंडर एक तरी GSR सारको ना, एक तरी तुझे एस्टिमेट सारको ना, हो खंय तरी कितें प्रॉब्लम आसा. 4दा टेंडर करतरी एक खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर घेना, हो कोण तरी लागीं येना. हेजेर म्हाका कित्याक येना तें विचारपाचें. पयलो सप्लिमेंटरी उदक. अदी मातशें बाब निलेशान जो प्रश्न मांडला तो एकदम बरो प्रश्न आसा. अशे कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्ट आसा जे कॉन्ट्रॅक्ट सांतांद्रेत एक म्हाका दिसता 6 फावटी टेंडर जालें, कोणूच कॉन्ट्रॅक्टर येवना. आनी ताजे हातूंत आतां 3 फावटी कॉन्ट्रॅक्ट जालो. त्या नंतर ताजो जो स्पेशली हें जें काम आसा तें काम म्हज्या म्हायती प्रमाणे 200 काय 200 क्युबीक मिटर ग्रावंड लेवल रिजर्वायर. ताजो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आसा तो 18.79 lakhs आसा. आनी जें काम कोट केलां तें 26.07 म्हणजे ऑलमोस्ट से अबाउट 38%. आतां सिंगल टेंडर नॉट टू बी एक्सेप्टेड म्हणून CVC गायडलायन आयल्या. आमचे सगळ्यो ज्यो फायली GSWB वता त्यो GSWB फायली रिजेक्ट जावन परत येता. ती पावर गोवा स्टेट एडवायझरी बोर्डाक दिल्ली आसा आनी त्या खातीर GSR जो आसा तो सारको करपाचो प्रयत्न हांवें सुरवात केल्ली आसा. तो GSR सारको करतलो जाल्यार 6 म्हयने वता, कारण तातूंत जवळ जवळ 2000 आयटम आसता आनी 2000 आयटमाचे मार्केट रेट्स घेवन ताचे हें करप इज अ व्हेरी टिडियस जॉब आनी त्या खातीर 6 म्हयने ताका वतले GSR. पूण तरी आसतना आमी हो जो ताजो आतां 3रे फावट टेंडर आसा तें GSWB फॉरवर्ड करता आनी GSWB पास केल्या नंतर ताची वर्क ऑर्डर दिवन काम चालू करता. माझे सेकंड सप्लिमेंटरी सेकंड माझे कॉन्स्टिट्युन्सीन 3 टँकी आसा आनी हांवें तिनूय कडेन NOC घेवन दिल्ली आसा. एक म्हणटा एक्विजिशन चालू आसा, प्रोसेस काबार जालो. 2 हेका NOC दिल्ली आसा. NOC दिवन एप्रुवल TCPन दिवना आनी कोणे सर्वे डिपार्टमेंट दिवना आनी कोणे दिवना. म्हाका खबर ना आनी कितले वर्सां लागतली. दुसरी गोष्ट दुसरो प्रश्न म्हजो आसा की ही जर कामां म्हाका दिसता टेक्निकली PWD इज द मोस्ट टेक्निकली कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. PWD has so many laborers. PWD has everything with them. I request Honorable Minister whether he will consider my request or no, whether till this works म्हाका खबर ना तो कितले पाटी टेंडर करतले.